ऑल जे आसा न्हू ते लिकेज जाता। सादी तांकां ग्लॅनिंग घालपाक तेंचे कडेन कापासात ना, ग्लॅनिंग घालपाक जे मटेरियल जाय न्हू ते सुद्दां अवेलेबल करिनात। सगळे ऑल लिकेज जातात, वेस्टेज ऑफ वॉटर जाता आणि वॉटर सप्लाय कित्याक जायना तर हेंची वॉटर सर्वीस ना, सगळी सर्वीस नाल्यार कोणाचें लक्ष ना। स्टाफ जो आसा पळय न्हू गांवांतलो स्टाफ आसा जे ऑल बी ओपन करतात ते आपणाक जाय तशें पार्शालिटी करतात। आपल्या वाड्याचेर उदक गेले काय पॉयंट कमी करतात, जे 2.5-3 रावंड असतात ते टॅक्निकली असतात रावंड असतात ते रावंड कमी करतात, पार्शालिटी करतात आणि बाकीच्या वाड्यांचेर उदक पावना। सो वॉटर शॉर्टेज जर आसल्यार आमी समजा शकता, जर पेडणे तालुक्यान उदक ना आमी समजा शकता, पूण सगळी कडेन उदक आसा, फक्त तुरे गांवांत उदक ना। कित्याक तर ऑल्सन टॅक्निकल जे पर्सन आसा तेंचें लक्ष ना, ते फक्त इलेक्शन ड्युटी म्हणटात। मगर डिझास्टर मॅनेजमेंट कोणी करपाचें, लोकांचे प्रॉब्लेम तुमी फक्त सर्वेच करतात। आतां मिनिस्टर म्हणटा की 24 वरां उदक दिता, आमी म्हणटा 24 वरां नाका, आमकां 24 मिनटां तरी दियात। 24 मिनटां सुद्दां उदक मेळना, तेन्ना आमची कळकळीची विनंती आसा की फुडल्या 2 दिसां भितर जर वॉटर सप्लाय सारको जावंक ना जाल्यार आमी मिनिस्टराच्या पणजे विधानसभेचेर सुद्दां मोर्चे व्हरपाक फाटीं रावचे ना। गेले वॉर्ड नंबर 2 मेंबर आणि गेले 2 महिने गेले 26 तारखेच्या महिन्याच्या एका तारखेक थंयच्यान आमी तांकां कॉन्टॅक्ट पर डे एक तांकां कॉन्टॅक्ट करून तांकां सांगता की उदक ना, टाकीन कितले पडल्या आणि टँकर केन्ना पावल्या, पर डे तांकां इन्फॉर्मेशन दिता। तरी तेंचे कांय हालचाल ना, पण खंय तरी न्हू ह्या गोष्टीचेर खंय तरी तेंच्यांनी हें करपाचें आणि लोकांची काय जी हें आसा न्हू अडचण ती तेंच्यांनी सॉल्व करपाचें। टँकर धाडला, इवन तो स्टाफाचेर कंट्रोल ना, ऑपरेटर टायमान नासता, ऑपरेटर खूद कंप्लेन करता की आपणाक बिल पास करिना, सामान दिना, आयज मोटर मोडला फाल्यां मोटर मोडला। हांव मागता सरकाराक 24 वरां उदीक नाका, आमकां 8 वरां उदीक दी म्हणून। ती आसा न्हू ही सारकी बिकट स्थिती आसा आणि ही आतांची स्थिती न्हू, ही इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलींची स्थिती आसली। फाटीं जेन्ना आमी हे तेन्ना म्हणी आसले आमचे ऑफिसर ना, कोड ऑफ कंडक्टाक ड्युट्यो हे ते करून आमी थकले। आतां इलेक्शन काबार जाले, आयज जर हितून वयतात आमी तेंच्या पंपाचेर बी जाल्यार थंय तेंचो स्टाफ सारको आसना, तेंचें कांयच सारकें ना। कितें जर MC गेली जाल्यार ती हांवें ती हाडून घातल्या काल, म्हणजे अशी तेंची परिस्थिती आसा। सेकंडली आयज मेरेन 15 दीस जाले ज्या हितून टँकर धाडी आसले ते टँकर बंद जाले, टँकर आपणाक जाय थंय वयतात, तेंचेरूय हेंचो कंट्रोल ना। हांव सरकारा कडची इतलेंच मागता की जे आढावो घेवंक भोंवतात, कितली मतां पडल्यात ती त्या पेक्षा मातसो आढावो घेवंक भोंवत की लोकांची कसली समस्या ही जी बिकट जाल्या ती उदीक जे उदीक सारकें गरजेचें आसा ते उदीक मेळना आयज। म्हाका हांव सरकाराक सांगता आणि मातसो ते PWD मिनिस्टर जो नेवो जाला ताका सांगता मातशें लक्ष घाल म्हणून। आतां इलेक्शन आतां काबार जालें, मातशें उदकाचेर मातशी नजर मार, इतलेंच सांगता। आनी दुसरें म्हणजे हेंची आश्वासनां आयकोन आमी थकले। आतां तेंच्यांनी लोकांक कितें तें हें करपाचें, सारकेंच सांगपाचें। आमकां आश्वासनां दिता फाल्यां येतले परवां येतले, केन्नाच सारकें आसना। 1 दीस 2 दीस ते सारकें करतात आसलेले तशें। दीस इज फॉर लास्ट 1 year हो प्रॉब्लेम जाला। पाणी संपलं काय 10 दिवसांनी येऊन सांगायचं पडतं, तिला काय परत 2 दिवसांनी सांगतो फोन केला उचली नाही पाणी संपलं आमचं आपलं पाणी टँकर झाडावलं 15 सगळं ऐकतात कसं ऐकणार ना आणि फोन स्विच ऑफ करून दवर माझ्या सगळी फुटल्या काल कपडे गुंडळ्या सगळे टाकले कायच नव्हतं।